नमस्कार, स्वागत तुमचे सगळ्यांचे प्रुडंटाच्या राजकारणात. आज आमी आसात कुडचरे. एक अशी कॉन्स्टिट्युएन्सी जी फाटलीं 10 वर्सां शेगीत BJP शासन करता किंवा पळयता. ह्या वाठारांतले प्रश्न कितें, मुद्दे कितें, हे म्हाका दिसता जाहीर आसात आनी हांगचे थळावे जे आसा तांकांय खबर आसा. पण हाचेर दर एकाचें मत, दर एकाचें उतरां कितें आसा, कशीं आहा, हें जाणून घेवपाक हो आमचो कार्यक्रम. आमच्या वांगडा आज आसात काँग्रेसीचे यंग एंड डायनेमीक, हांव जेन्ना म्हणटा यंग एंड डायनेमीक, ट्रुली यंग एंड डायनेमीक अशे अमित पाटकर. अमित, वेलकम फॉर द शो. नमस्कार. मागीर मुळान पयलो प्रश्न असो, हांवें तुका यंग एंड डायनेमीक ह्याच खातीर म्हणलो की यू आर इनफॅक्ट अशें म्हणू शकता आमी नाल्यार कित्याक थोड्यांक बिश्टेच म्हणटा की यंग एंड डायनेमीक अशें म्हणटा, अशें ना, यू आर यंग एंड डायनेमीक. जेन्ना हांव अशें म्हणटा तेन्ना खरोखर म्हणजे तुजी जी फिजिकल जी आसा, स्ट्रेंथ जी आहा ती तुजी डायनेमिक्स आहा. कारण जशें हांव आयकतां तुवें कोविडा वेळार किंवा हेर वेळार जें कितें केलां, तोखणाय तेजी खूब करता ती कमी. पयले सुवातेर कॅम्पेनींग कशें चल्लां? म्हाका दिसता आतां आमी कॅम्पेनिंगाच्या लास्ट लेगान आसात. हार्डली 3 days टू गो आनी आय एम फिलींग बेटर एंड आय एम कॉन्फिडंट दॅट पीपल हॅव डिसायडेड. लोकांनी फायनल केल्लें आसा तांचें डिसिजन एंड देर इज नो डावट काँग्रेस इज विनींग फ्रॉम कुडचरें. सो आय एम हॅपी अबाउट इट. आतां जशें तुजें कॅम्पेनींग फायनल स्टेज म्हणलें तुवें, तरी सुद्दां कितें आसता खंय तरी लूप होल्स उरता किंवा सांगता. ताजें कशें कितें प्लॅनिंग बी कशें चल्लां तुजें? लोकांचो जो प्रतिसाद मेळ्ळो म्हणल्यार सांगपाक खूब बरें दिसता की जेन्ना हांव लोकांच्या दारान डोर टू डोर गेलो तेन्ना एक कॅन्डिडेट म्हणून एक वळख दाखोवची पडटा की बाबा हांव अमूक मनीस हें करतलो तें करतलो. क्रेडिबिलिटी प्रूव करची पडटा बरोबर वोट मागपाक. बिलीव मी 60 to 70% जें काम आसा म्हजें तें म्हजें फॅमिलीचें गुडवील, जें म्हज्या आज्यान, जें म्हज्या बापायन जें गुडवील जोडलां इतलीं वर्सां गेल्लीं 60 वर्सां, आय थिंक दॅट हॅज हेल्प मी अ लॉट. दारान वतकीच म्हाका थंय इंट्रोडक्शन करची पडली ना. गेलो तेन्ना लोकांनी म्हटलें अरे यो अमित पाटकर यो. सो कोण म्हज्या आज्याक वळखतालो, जाणटे आशिल्ले ते आज्याक वळखतात, जे अबावट मदले एजीचे आसा ते म्हज्या बापायक वळखतात आनी यूथ ऑफकोर्स आज सगळे सोशल मिडियाचेर आसात. सो दे हॅव बीन फॉलोईंग मी फॉर लास्ट 1 year. सो वळख ही दाखोवची पडली ना, क्रेडिबिलिटी ही दाखोवची पडली ना. इनफॅक्ट जें कार्य म्हज्या फॅमिलीन कुडचड्यार केलां, आय मीन गेल्लीं 60 वर्सां करत आयल्या सेगीत. कुडचडेचें फर्स्ट हॉस्पिटल आज्यान म्हज्या आमच्या घरान आशिल्लें, कुडचडेची फर्स्ट शाळा, तें म्हाका ऑफ लेट तेंय बीन म्हाका एक जाणट्यान सांगलें की कुडचडेची फर्स्ट शाळा ही म्हज्या आज्यान आनी ताच्या 2 मित्रान मेळून बांदिल्ली. कुडचडेची फर्स्ट स्मशानभुमी ही म्हज्या आज्यान बांदिल्ली. कुडचडेची फर्स्ट बँक, सिंडिकेट बँक, ही म्हज्या आज्यान हाडिल्ली आमच्या बिल्डिंगेन. कुडचडेचें पोस्ट ऑफीस जें आमच्या बिल्डिंगेन आसा. सो अशें म्हाका दिसता ही वॉज अ विजनरी पर्सन. एक फोरसायट आशिल्ली कितें सोशल कार्यान बरें करपाचें लोकांक, वीच म्हज्या बापायनूय कंटिन्यू केलें एंड दॅट लेगसी आय एम कंटिन्युईंग. आनी एक बरें दिसता की हांगा जल्माक आयलो, ल्हानाचो व्हड जालो, शिक्षण हांगा जालें. सो म्हज्यो चायल्डहूड मॅमरीज, म्हजे चायल्डहूड फ्रेंड्स जे म्हजे नेबरहूडान आसात, सो तें एक बरें फिलींग मेळटा. आनी एक लोकांचो जो प्रतिसाद मेळ्ळो तो तातूंत एक कॉन्फिडन्स मेळ्ळें की खंय तरी लोकांक आज चेंज जाय. एक स्ट्रॉंग अंडरकरंट आसा. प्रॉब्ली भायर फिजिकली दिसना आसतलो बिकॉज 10 वर्सां जेन्ना कोण एक मनीस रुलिंगान आसता आनी स्पेशली तो मातसो इज अ डिफरंट कायंड ऑफ पर्सन, सो दॅट दबाव लोकांचेर आशिल्लो. सो बट एंटी इन्कम्बन्सी ऑफ द पार्टी, MLA, एंगर वीच इज देर, आनी तो म्हाका दिसता 14 तारखेक इलेक्शनान दिसून येतलो. आतां जशें तुवें सांगलें म्हणजे तुजे ग्रँडफादर किंवा तेन्नाच्यान हें चालू. सो डू यू बँक रियली ऑन दोज थिंग्स ऑर तुजें जें आसा तें कितें? No, I think values, are very important. Culture, I mean, ethics and sanskar are very important for me.
पूण सेम टायम आय थिंक म्हजें सोशल कार्य हें चालूच आशिल्लें. आय मीन तुमी म्हटलें येदो की कोवीड टायमार खुबशें केलें. येस, ड्युरींग फर्स्ट फेज ऑफ कोवीड इनफॅक्ट तेन्ना लॉकडावन आशिल्लें आनी आय मीन रियली यू कुडंट डू एनीथींग. सो तेन्ना आमी खंय तरी जे PM केअर फंड आसूं, CM रिलीफ फंड आसूं, थंय आमी वी इनफॅक्ट गेव ऑफरिंग्स इन टर्म्स ऑफ डोनेशन्स. पूण जेन्ना टायम गेलो, लोकांक सुविधा मेळ्यो ना, खुबशे गोंयकार मेले बिकॉज ऑफ मारले एक्चुली इनफॅक्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सिजन. सो दॅट इज द टायम वेन सेकंड फेज केम आनी जेन्ना आय गॉट पॉझिटिव्ह एंड रियलायज जालें की कितलें टफ आसता दॅट पिरियड. सो दॅट इज अ टायम आय थॉट दॅट नो, डोनेशन्स आर नॉट गोन हेल्प. इट इज पीपल, आय मीन सगळ्यांनी मुखार येवन कोणाक ताकतात आनी येवन करचें पडटलें. दॅट इज अ टायम आमी ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर हाडले, ऑक्सिमिटर्स हाडले. वी इवन गेव फ्री मील टू होम आयसोलेटेड पेशंट्स, होम सॅनिटायझेशन केलें. इनफॅक्ट वी नॉट ओन्ली इन कुर्चोरेम, वी हॅव डन इट ऑल अक्रॉस गोवा. आमी नेतुर्ले दिले, आमी शिरगांव दिले, मया दिले, शिरसय दिले. सो इनफॅक्ट साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑल्सो वी हेल्प. सो यू नो दॅट सोशल थिंग इज देर, म्हणजे भितर खंय तरी आसा. आनी टू टेक इट टू नेक्स्ट लेवल आय थॉट दॅट येस यू हॅव टू एंटर पॉलिटिक्स आनी इफ यू वॉन्ट टू डू इट ऑन लार्ज स्केल जाल्यार पॉलिटिक्सान येवन जिखपाचें गरजेचें आसा. जशें हांवें सुरवातीकूच म्हणलें की कुडचोरे जे आसा ताका लास्ट 10 years BJP शासन करता किंवा BJPचो आमदार आसा. जाल्यार जाका आमी बालेकिल्लोय म्हणू शकता, कारण थोड्यांचो असो समज जाला की कुडचोरे म्हणजे BJPचो बालेकिल्लो. जाल्यार तो किल्लो फोडपाक किंवा ताका 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 एंटर करपाक तुजी स्ट्रॅटेजी, कारण ऑब्वियसली यू बिलोंग टू अ व्हेरी ओल्ड पॉलिटिकल पार्टी, तरी सुद्दां तुजी पर्सनल स्ट्रॅटेजी जी आहा ती कितपत काम येतली आनी ती स्ट्रॅटेजीज कितें तुज्यो? See, strategies are not to be told on open media. Okay. But yes, गेल्ले 2 टर्म BJP हांगा जिखत आसात. बिकॉज येस, हांगा हिंदू इज द मेजॉरिटी आउट ऑफ डेमोग्राफी पयली जाल्यार. आनी पूण ह्या फावट म्हाका खात्री आसा दॅट जे मे बी BJP बरोबर आशिल्ले पीपल वॉन्ट चेंज आनी एंटी इन्कम्बन्सी इज गोन टू प्ले अ मेजर रोल. सो म्हाका खात्री आसा की लोक ह्या फावट व्यक्ती म्हणून पळोवन मत मारतले आनी थोडे लोक पक्ष म्हणून पळोवन मत मारतले. आनी गोंयभर आज वातावरण आमी पळयलें जाल्यार आय थिंक इट इज व्हेरी क्लियर दॅट काँग्रेस म्हाका दिसता खंय तरी पावरान येता. आनी हांव आभार मानता पार्टीचे की 3 एस्पिरंट आशिल्ले आनी आज एक सोशल वर्कर, एक टेक्नोक्रेट असल्या मनशाक आज पार्टीन तिकीट दिली आनी येदी व्हडली जबाबदारी सोंपल्या. सो खंय तरी आय विल पुट इन ऑल माय एफर्ट्स जिखून येवपाक आनी लोकांचें कितें तरी बरें करपाक. अमित, तूं जेन्ना म्हणटा पळय की फाटलीं 10 वर्सां किंवा इतकीं वर्सां हांगा कांयच प्रगती जावना किंवा डेव्हलपमेंट जावना, म्हणजे तातूंत तुजें जे पिन पॉयंट करपा सारकें, म्हणजे थळाव्यांक लागपा सारके कसले प्रश्न आहा ते? सी, गेल्लीं 10 वर्सां आमी म्हणटात की एक्चुली हांगा डेव्हलपमेंट खूब जाला अशें जी पार्टी रुलिंगान आशिल्ली ती म्हणटात. पूण सामान्य बारीक मनशाक आनी कॉमन जनताक जर विचारत जाल्यार तांकां बरें खबर आहा की कुडचड्यार कांयच जाल्लें ना. सादेशें उदाहरण म्हणल्यार आज मनशाक हेल्थ, आरोग्य म्हणटा तें सगळ्यांत श्रेश्ठ मानपाक जाय आमी. आनी आज एक मनीस बरो ना जालो, समजा एक एक्सिडंट जालो, समजा एक एक्सरे काडपाक जाय, स्कॅनिंग करपाक, आज आमचे कडेन कुडचड्यार हेल्थ सेंटर जें आसा तें 2016 जें बांदपाक घेतिल्लें तें आजून कंप्लीट जावना. हेल्थ सेंटर ना आमचे कडेन आज बरो बस स्टँड ना, आमचे कडेन बरें पार्किंग फॅसिलिटी ना, आमचे कडेन बरें गार्डन ना, आमचे कडेन ग्रावंड्स ना, आमचे कडेन मार्केट ना, आमचे कडेन एम्प्लॉयमेंट ना आनी आमचे कडेन बिजनस ऑपॉर्च्युनिटी ना. सो हे जे बारीक मुद्दे आसात ते गेल्लीं 10 वर्सां म्हाका दिसता सॉल्व जावपाक आशिल्ले. आमी आतां इलेक्शनाच्या पयलीं कोड लागता तेन्ना रस्त्याचेर हॉटमिक्स घालता म्हणून थोडे लोक खूश जाता. हांव तांकां विचारपाक सोदतां की हें डेव्हलपमेंट न्ही, दीस इज ब्युटिफिकेशन. रस्त्यार हॉटमिक्स घालून रस्ते काळे करप इज नॉट डेव्हलपमेंट. बरें, हॉटमिक्स घातलें आनी तुमी 2 दिसांनी फोडलें, म्हणलें हें कसलें प्लॅनिंग तुमचें? बरें, कोणाचे पयशे?
एक्शेकराचे पयशे तुमी वाट लायतात, टॅक्स पेयराचे पयशे तुमी वाट लायतात. आमदार आपले बोल्सांतले पयशे म्हणना. दुसरें, आमी जेन्ना डोर टू डोर गेले तेन्ना वायट दिसपा लागलें म्हाका की बाबा खंयच्याच जगान आमी जगतात. 2022 जाली तरी कितल्याशा लोकांक आज उदकाचो प्रॉब्लम, थोड्या घरान 10 वर्सां जालीं लायट ना. आतां 3.5 वर्सां पावर मिनिस्ट्री घेवन बसून जर तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक जर तर लायट मेळना, इट्स अ शेम. लोकांक सदांच ती पार्टी म्हणटा की गोवा इज अ 100% डेफिकेशन फ्री स्टेट. म्हज्याच ऑफिसान हांवें 4 एप्लिकेशनां टॉयलेटाची केल्या. लोकांक टॉयलेट ना. एक उदाहरण दिता, जेन्ना आमी पंचायत एरियेन गेले, नॉट ओन्ली इन पंचायत, म्युन्सिपाल्टीन सुद्दां प्रॉब्लेम आसा. कालच्या डोर टू डोरान कळ्ळें लोकांक उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. दीसभर उदक येना. खंय तरी फांतोडेर 2 कोणाक 5. सो लोकांनी रातचें न्हिदपाचें काय उदकाची वाट पळोवपाची. आनी तेय बीन म्हणल्यार गेल्लीं 10 वर्सां हे सगळे जे प्रश्न आसा ते सुटपा जाय आशिल्ले. मेजॉरिटी म्हणटा तो एम्प्लॉयमेंटाचो प्रश्न. आज 80% आमचे यूथ कुडचडेचे बेकार आसात. हांव म्हणना की सगळ्यांक गव्हर्मेंट जॉब मेळपाक शकता किंवा मेळपाक जाय, पूण दुसरे एवेन्यूज, दुसरे प्रायवेट सेक्टरान आमी जॉब क्रिएट करपाक जाय आशिल्ले. आमचे कडेन बरी इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, कितलेशे सीक युनिट आसात, थंय नवे इंडस्ट्रीज हाडपाक प्रयत्न करपाक आशिल्ले. टुरिजम क्षेत्रान प्रयत्न करपाक आशिल्ले. तशेंच एग्रीकल्चर, जे हांव सदांच म्हणटा की एग्रीकल्चरान आमचे कडेन खुबशे जागे आज पडींग आसात कुडचड्यार. लोक कित्याक एग्रीकल्चर करना हाजेर अभ्यास करपाची गरज आसा. एक तर आज गव्हर्मेंटाची सबसिडी मेळटा, पूण लोक कित्याक करना? लोकांक मोटिवेशन जाय. लोकांक खंय तरी आज मॅकनायज फार्मिंगान आमी पुश करपाक जाय. खंय तरी कम्युनिटी फार्मिंग येवपाक जाय, ऑर्गेनीक फार्मिंग. सो अशे खुबशे आमचे व्यूज आसात, पॉयंट्स आसात जे निवडून येतकीच आमी करतले. पूण हे आमी तुमकां जे सांगले कितलेशे प्रश्न जे गेल्लीं 10 वर्सां जावंक ना, ताजे वयल्यान कळटा की सामान्य आनी बारीक मनशाक जे बारीक बारीक प्रश्न आसा, उदकाचे म्हणा, लायटीचे म्हणा, आनी एक मेन म्हणटा ते ड्रेनेज सिस्टम. नाला सिस्टम म्हणटा ती कंप्लीट फेलियर आसा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. गटार बांदल्यात, पूण पावसान ते उदक एक्चुली रस्त्या वयले गटरान वचपा सोडून गटरांतल्यान लोकांच्या दारांनी येता. म्हणल्यार प्लॅनिंग ना. एक्चुली उदक म्हणटा ते हाय लेवल टू लो लेवल वचपाक जाय, पूण बांदपाक जाय म्हूण बांदल्या. सो दॅट नाला सिस्टम फूल रिवॅम्प करपाक जाय कुडचडेची, म्हाका दिसता. आनी मेन म्हणटा ते जे युटिलिटीज आसात त्यो खंय तरी एक डक्ट बांदून सगळ्यो युटिलिटीज तातूंत घालपाक आशिल्ल्यो. थोड्या जाग्यांनी हांवें पळयलें की इलेक्ट्रीक अंडरग्रावंड केबलींग जे आसा तें गटरांतल्यान वता. तो केबल गरम जावन तातूंतल्यान धुंवर येता एक एकदां. म्हळ्यार कसलें प्लॅनिंग करता तुमी? टॅक्स पेयराचे पयशे तुमी अक्षरशा वाट लायता. अमित, जेन्ना तूं इतके प्रश्न काडटा, म्हणजे इतके प्रश्ना बद्दल उलयता, कारण हे जे इतके प्रश्न आहा, ऑब्वियसली 10 वर्सां, ऑल दीस इयर्स कांयच जालें ना जेन्ना म्हणटा तूं, जाल्यार आज जेन्ना तूं हे प्रश्न काडटात, म्हणजे तांकां सुटावे करपा खातीर ऑप्शन्स आसलीं आनी करूं ना अशें तुका दिसता काय कितें? स्टेटानूय तांचें सरकार आशिल्लें, सेंटराकूय तांचें सरकार आशिल्लें. सो म्हाका दिसता जेन्ना स्टेट आनी सेंटरान तुमचें सरकार आशिल्लें तेन्ना हे सगळे प्रश्न सुटपाक जाय आशिल्ले. बरें, 5 वर्सां पयलीं जर तुमकां प्लॅनिंगाक लागली, फुडलीं 5 वर्सां एक्झिक्युशनाक वचपा आशिल्लीं म्हज्या हिशोबान. 10 वर्सां इज लायक वन जनरेशन, इट्स अ डेकेड. आनी एक डेकेडान जर तर तें जायना जाल्यार फुडें आनी परत आनी 5 वर्सां चान्स मागपाचो म्हाका दिसना की लोकां कडेन ताणें वचून मागप सुद्दां न्ही की आपल्याक वोट करप. आनी एक इशू आसा, म्हणजे जेन्ना आमी पळयता कुडचडें एक म्हणजे पंचायत वाठार किंवा अशे जे एरिया आहा थंयचे अशें म्हणटात की ट्रान्सपोर्टेशनाचो इशू एक आहा. त्या इशूक कसो तूं सुटावो करूंक इच्छिता? ऑफकोर्स ट्रान्सपोर्टेशनाचो इशू म्हाका दिसता अख्खे गोंयभर आसा. आनी कुडचडें कितें जाता, खुबशे एक्चुली म्हज्या हिशोबान तरी कुडचड्यार बरो एक इंटरस्टेट बस स्टँड जावपाक जाय. कित्याक क्लोजस्ट बाउंड्री पयली जाल्यार आमी चॅकपोस्ट इज मोले. सो ज्यो सावथ गोवाच्यो आनी म्हणल्यार वास्को धरून त्यो जर बसी समज थ्रू कुडचडें जर रूट जाल्यो जाल्यार आय थिंक अ गूड कनेक्टिविटी मेळपाक शकता. आनी म्हाका दिसता पब्लीक ट्रान्सपोर्ट खंय तरी इम्प्रूव करपाची गरज आसा. सो ताजेर हांव सदांच लोकांक सांगता की आमकां 2 पंचायती लागतात आनी आमची म्युन्सिपॅलिटी एरिया आसा ती मातशी डेन्सली पॉप्युलेटेड आनी लिटल स्मॉलर इन टर्म्स ऑफ सायज.
पूण पंचायत एरिया आमची मातशी वास्ट आसा आनी डेन्स ना ती पॉप्युलेशन. सो हांवें तांकां प्रॉमीस केलां की वन्स इलेक्टेड कितें जाता लोकांक आमदाराच्या ऑफिसान कामां आसता, गव्हर्मेंट स्किम्स ऑर सम डॉक्युमेंटेशन वीच हॅज टू बी सायन्ड. तांकां हांवें सांगलां की दोनी पंचायतीन आमी एक फॅसिलिटेशन सेंटर्स ओपन करया इंडिव्हिज्युअली बोथ पंचायत, सो दॅट त्या वाठारांतल्या लोकांक थंय त्या पंचायत एरियेन येवन दे कॅन तांचें काम जावपाक शकता. एंड प्रॉब्ली मे बी ऑल्टरनेट डे ऑर 3 दिसांनी एकदां थंय वचून कितें कितें लोकांची कामां आसती थंय. इट इज लायक एक्चुअली सरकार तुमच्या दारी जो हांणी जो कॉन्सेप्ट हाडिल्लो 2 वरांनी कितें एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सीचे प्रश्न सोडोवप तशें जायना. इट वॉज एन इलेक्शन स्टंट. पण आमी अक्षरशः करून दाखोवपाक सोदतात. सो परमनंट व्हेन्यू कसो एक माय आयडिया इज एक सिस्टम घालपाक सोदता हांव जातून लोकांक ईज जावपाक जाय. ईज इन ऑल एस्पेक्ट्स. म्हणल्यार तुजें डेलीचें कितें डॉक्युमेंटेशन आसत, पेपर वर्क आसत, ऑर कोणाक बिजनेस करपाक लायक सिंगल विंडो क्लियरन्स सॉर्ट ऑफ. म्हळ्यार लोकांक आज ईज जावपाक जाय. सगळे गोश्टी थंय आज टॅक्नॉलॉजी इतली मुखार पावल्या. आज आमी फ्रॅक्शन ऑफ अ सेकंड हांगा बसून वी कॅन स्पीक इन US व्हिडिओ कॉलार. सो ती सुविधा आमी लोकांक कित्याक पास ऑन करना. हें सगळें करपाचें म्हजें प्लॅन आसा. यू वेर मोस्ट स्पोकन अबाउट ड्युरींग कोवीड टायम्स. जशें हांवें सुरवातेक म्हणलें कोविडान तुजी तोखणाय खूब जाली. सो कोविडान अशें म्हणजे अशें आयकता आमी की तुमी एक स्पेशल सुपर स्पेशलिटी एम्ब्युलन्सूय प्रोवायड केल्या. सो लोक अशेंय म्हणटा की यू आर अनसंग हिरो अशें म्हणटात. तुमी तुमी करता ताजे बद्दल उलयना किंवा तुमचो प्रचार करिना किंवा तुमच्या बद्दल सांगिना कोणाक. सर तर कोविडाचो काळ कसो आशिल्लो? एम्ब्युलन्सीचेर येवपाचें म्हणल्यार जालें कितें, जे आमचे हेल्थ सेंटर सदांच उलयता तें अजून कंप्लीट जावना. सो थंय एक एम्ब्युलन्स आसताली हेल्थ सेंटराक. सो लोकांचे ग्रिवेन्सीस आसताले की केन्नाय फोन कर, एक तर ड्रायव्हर नासतालो, एक तर डिझल नासतालें, एक तर टायर पंक्चर, एक दीस दान लागना. सो ह्यो सगळ्यो इश्यूज आसताल्यो. मागीर खंय तरी कोवीड टायम आयलो आनी तेन्ना अक्षरशः लोकांक एम्ब्युलन्सीची गरज पडली. सो तेन्ना हांवें डिसायड केलें की कुडचड्यार एक बरी एम्ब्युलन्स आसची. आनी सदांच म्हजो विचार आसता की लोकांक दे बेस्ट जें इंटरनॅशनल स्टँडर्डान जें मेळटा पळय तें लोकांक मेळचें. हें म्हजें सदांच विचार. ताका लागून गोंयान दीस इज द ओन्ली फर्स्ट एम्ब्युलन्स जी कार्डिओवॅस्क्युलर एडवान्स लायफ सपोर्ट एम्ब्युलन्स, जी आनी गोंयान फ्री सर्वीस खंयच ना. 108च्यो आसात बट त्यो मोजक्यो आसात. कुडचड्यार ती ना. आनी सांगपाचें म्हणल्यार आज म्हाका मदीं सरकारान आनी स्थानीक आमदारान खूब प्रयत्न केले रोखपाचे. आनी खंय तरी ते उलयतात की म्हाका ब्युरोक्रेसी कळना. एक्चुअली जेन्ना परमिशन मेळना जालें तेन्ना आमी झगडले आनी अल्टिमेटली आमकां रस्त्यार येवचें पडलें, मोर्चा काडचो पडलो. आमी एक्चुअली पळयल्लें म्हणजे यू वेर इन द न्यूज दोज डेज. कारण असो आरोप केलो तुमी की थळावो जो आमदार आसा तुमकां आडोवंक सोदता ती एम्ब्युलन्स प्रोवायड करपाक अशें कितें इश्यू. न्ही जालें कितें, एम्ब्युलन्स जेन्ना आमी हाडली ती हांवें धंदो म्हूण हाडूं ना. इट वॉज नॉट माय बिजनस. ती हांवें लोकांक मदत करपाक, खंय तरी लोकांक बरी सुविधा मेळची आनी कोणाचें लायफ जर आमी वाचोवपाक शकता म्हणून हांवें हाडिल्ली. तातूंत हांणी एक तो इशू केलो, परमिशन दिलना. लास्टाक आमकां अक्षरशः रस्त्यार येवचें पडलें. झगडून आमी परमिशन घेतलें. परमिशन मेळून जातकीच खंय तरी म्हजेर टिका करपाक लागले की हाका ब्युरोक्रेसी कळना म्हणून तो टायम लागलो. मानता हांव, चल म्हाका ब्युरोक्रेसी कळना जाल्यार स्थानीक आमदाराक जेन्ना कळ्ळें की बाबा एम्ब्युलन्स आयल्यान परमिशन मेळना, तो इंटरफियर जावन ताणें कित्याक मुखार सरूं ना. बिकॉज इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव तो सगळ्या मतदारसंघाच्या सगळ्या एंटायर 27,000चो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव. मोजकोच जे BJPन ताका मतां मारिल्लीं तांचो न्ही. सो खरोच जर तर तो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव लोकांचो जर आशिल्लो जाल्यार ताणें इंटरफियर जावन म्हाका ब्युरोक्रेसी कळना जाल्यार ताका परमिशन दिवपाक जाय आशिल्लें. आमी जेन्ना तुवें सुरवातीकूच म्हणलें की टॅक्नोक्रेट हो शब्द वापरलो. सो हे जे टॅक्नोक्रेट जे तुमी म्हणटा स्वताक, विल दॅट हेल्प यू इन पॉलिटिक्स? बीइंग अ टॅक्नोक्रेट म्हजें एक प्रोग्रेसीव मायंड आसा एंड आय एम व्हेरी फोकस्ड, व्हेरी डिटर्मिन्ड एंड पॅशनेट अबावट जें काम करता तें. सो आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट जी गोश्ट आनी जें हांवें हातीन घेतलां दॅट डिटर्मिनेशन आय विल डू इट. जेन्ना पॉलिटिक्सान उतरला तूं कोणाक पळोवन असो फुडें जाला, म्हणजे तुका तुजो आयडल असो कोण, म्हणजे पॉलिटिक्सान तरी? हांवें एक्चुली एकदां सांगिल्लें की
आमचे कुडचडेचे जे फर्स्ट आमदार आशिल्ले स्वर्गीय विठ्ठलबाब करमली. आय मीन आय टेक हिम एज माय आयडल बिकॉज व्हेरी सिंपल पर्सन. आणि जेन्ना हांवें तांच्या लायफा बद्दल म्हायती काडली इन डिटेल तेन्ना कळून आयलें की ते कुडचड्या वयल्यान खंय एसेंब्लीन बशीन वताले, नॉन करप्ट, व्हेरी सिंपल गाय, इजी अप्रोचेबल. आनी सदांच लोकांचें एक ओपिनियन आशिल्लें की हो पॉलिटिशियन न्ही रे. आय मीन ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन. सो जेन्ना इनिशियली हांव आयलो तेन्ना लोकूय म्हजे बद्दल तेंच परसेप्शन आशिल्लें की अमित पाटकर इज नॉट अ पॉलिटिशियन, अमित पाटकर इज अ गूड ह्युमन बींग. सो खंय तरी एक ती आयडियोलॉजी घेवन ते एक आयडल कशें घेवन हांव मुखार सरलो. खरें म्हणल्यार म्हाजो हो प्रश्न आशिल्लो तुजो की तुजी जी सिंप्लिसिटी आहा, तुजें जें हळवें मन आसा तें तुका म्हणजे कॅन यू सस्टेन एंड सर्वायव इन पॉलिटिक्स काय म्हणून? ज्यो गोश्टी हांव उलयतां, ज्यो गोश्टी हांव करतां त्यो काळजांतल्यान येतात. इट इज नॉट प्री स्क्रिप्टेड. सो जें कितें हांव उलयतां तें म्हज्या फ्रॉम द हार्ट येता. आनी जें हांव लोकांक करपाक सोदतां तेंय बीन म्हज्या हार्टांतल्यान येता. सो जेन्ना मन साफ आसता आनी जेन्ना गोल आसा की कितें तरी अचीव करतलो तेन्ना देवूय साथ दिता. आतां शेवटाक एक व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, प्रश्न असो जो आतां सद्या परिस्थिती जी आहा, पॉलिटिकल जे सिनारियो आसा गोंयांत, जे अदला बदल किंवा दल बदल सगळें जें चल्लां ताजेर तुजें कितें मत? म्हाका दिसता आतां म्हणल्यार हे फाटले थोड्याशा दिसां भितर पिक्चर क्लियर जाला. फायट इज बिटवीन BJP वर्सीस काँग्रेस. आनी ज्यो बाकीच्यो पार्टी आयिल्ल्यो त्यो तांचे आज खंयच नामो निशान ना. आपाचे मे बी 1-2 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसत, बट दे कॅन वीन एंड फॉर्म गव्हर्मेंट. सो आज काँग्रेसीचें गोंयभर तुमी पळयत जाल्यार वातावरण बरें जालां. ओपिनियन पोल हांव कालूच वाचतालो की खंयचे तरी ओपिनियन पोल आयला वेर काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड अलायन्स अबावट 24 ते 25 सिटां येता म्हणटा. आनी वन थिंग गूड थिंग दीस टायम हॅपन इज काँग्रेस इज व्हेरी फोकस्ड. आय मीन 37 जाग्यार जे कॅन्डिडेट्स घातले ते जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता अबावट 6 काडले जाल्यार बॅलन्स जे आसा पळय ते यंग, फ्रेश आनी न्यू कॅन्डिडेट्स आसा. जवळ जवळ 80% प्लस नवे चेहरे दिल्ले आसा. आनी जे डिफेक्शन जालें लास्ट टायम तांकां कोणाकूच परत पार्टीन घेतले ना. सो लोकांचो जो विश्वासघात जालो लास्ट टायम, जे मॅन्डेट दिल्ले ते लोक गेले, ते लोकांचो विश्वास राखून दवरपाक म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टीन एक बरो स्टेप घेतला. आनी बरे नवे चेहरे दिल्ले आसा. म्हाजें कुडचरें, म्हाज्या काळजांतलें कुडचरें, म्हाजें विजन फॉर कुडचरें, म्हाजें ड्रीम कुडचरें कितें? आय थिंक ड्रीम कुडचडे मॅनिफेस्टोचेर हांव हॅव ऑलवेज स्पोकन अबावट इट. बट माय ड्रीम इज टू मेक कुडचडे वायब्रंट. आनी ते मागीर स्पोर्ट्स क्षेत्रान आसूं, एम्प्लॉयमेंट क्षेत्रान आसूं, एज्युकेशन क्षेत्रान आसूं, हेल्थ क्षेत्रान आसूं, वुमन एम्पावरमेंट क्षेत्रान आसूं, स्मॉल मिडियम लार्ज एंटरप्रिनरशीप बिजनेसान आसूं. सो खंय तरी कुडचडे वायब्रंट करपाची एक मोह घेवन मुखार सरिल्लो, ती हांवें कंप्लीट करतलो. अमित, शेवटाक जेन्ना प्रुडंट मिडियाच्या थ्रू तुजे वोटर्स तुका पळयता तर तांकां तूं कितें मॅसेज दितलो, कितें अपील करतलो? सगळ्या वोटरां कडेन अपील करता की 14 तारखेक आमचो मतदान दीस. आमी जाता तितल्या मोठ्या संख्येन मॅक्झिमम वोटींग करुया. आनी ह्या फावट कुडचड्यार काँग्रेसीचो जो बटन आसा EVM मशिनाचेर तो एका नंबरार आसा. सो ह्या फावट तुमचें मोलादीक मत एका नंबरार दामात आनी कुडचडे नंबर 1 करपाक आमकां हातभार लायात. जशें हांवें सांगलें की म्हजी फॅमिली हांगा खूब कार्य केलें. म्हजें आसा चालू, फाटीं चालू आशिल्लें आसा आनी मुखार उरतलें. दुसरें, कुडचड्यार कुडचडेचो सपूत्र कुडचड्याक बरो अंडरस्टँड करपाक शकता. सो परत एकदां सगळ्या कडेन मागता की मोठ्या संख्येन आमी मतदान करुया आनी काँग्रेस पक्षाक कुडचड्यार निवडून हाडुया. अमित, तुजो स्केड्यूल जो आहा इतको टायट आसा म्हाका कळटा. अवघे 2-3 दीस उरल्यात, जाल्यार इतको स्केड्युलांतल्यान तुजो टायम काडून म्हाका दिल्या बद्दल, आमकां दिल्या बद्दल तुका चडांत चड देव बरें करूं. आनी तुज्या कॅम्पेनिंगा खातीर सगळ्यां कडल्यान व्हेरी बेस्ट ऑफ लक. आमी आज आसलेले कुडचड्यार, जशें एक्सप्लेन केलें, सांगलें BJPचो गड. आनी आज अमित पाटकर त्या गडाक चॅलेंज दिवंक फुडें सरला.
तुमी पळयताले प्रुडंटाचें राजकारण. पळयत रावात प्रुडंट.